हे जे दोळे दिपकावप म्हणटा पळय तुमी ते दोळे दिपकावपा लागूनच तांकां कांय उमेदवारय मेळ्ळे कारण आमगे गोंयकारांनी आमकां आनीक एक दाखोवन दिलें की कोणी जर भायल्यान येता अशी जर दोळे दिपकावता जाल्यार आमी दिपकावनूय घेतात आनी म्हणून तांकां उमेदवार मेळ्ळे न्ही बिलॉंगींग जर ना बिलॉंगींग ना हो जर मुद्दो घेतलो उमेदवार कशें मेळ्ळे तांकां इतलें ना बरोबर आसा पूण कितें जाता शेवटाक आमी एक गोश्ट सुरवातीच्यान उलयताले संदेश की लिडर गेले कार्यकर्ते गेले पण वोटर वतले काय कितें हो एक प्रश्न सुरवातीच्यान कांय लोक उपस्थित करताले आनी तो शेवट पर्यंत तो सारको जालो कारण लिडरांक फोडून किंवा कार्यकर्त्यांक फोडून हे तशें कांय जायना हें म्हाका दिसता की आतां जेन्ना रिजल्ट लागतलो कांय गोश्टी चड क्लियर जातल्यो पण शेवटच्या टप्प्यान सुद्दां आमी पळयताले कांय लोकांचो प्रभाव म्हणजे पक्षांचो प्रभाव दिसत नाशिल्लो म्हणजे सुरवातीक इतलो मोठो सगळो हायप आनी हें सगळो आशिल्लो शेवटाक बाबा हे मुद्दाम विड्रॉ जाल्या काय हे कॉन्टेस्ट करतले काय ना एक 2-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडल्यो जाल्यार कांय पक्ष दिसत नाशिल्ले ते सुरवातीक गोंयचे पक्ष म्हणटाले दोळे दिपकावपाची गजाल उमेदवार मेळ्ळे हांव तेच सांगता म्हाका प्रमोदान म्हणटकर म्हाका याद जाली ती आमगे गांवां आमी मारताली ती दिपकावणी कळ्ळें न्ही दिपकावणी वताली आमी नुस्तें मारपाक वता तेन्ना कोण लामारी मारत जायत कोण बिश्टी गरी घालता जायत वा कोण आनी कितें घालता तूं घालून दवरता तूं दिपकायलो की भुर्र करून तें नुस्तें सगळें येता म्हूण तूं बरो खूश जाता आनी म्हणटा तें नुस्तें वता मरे तेंय बी जालें गेलें चड वेळ दवरले चड वेळ दवरले म्हळ्यार ते आयले पळयले खूब जाण सगळी गरये लागली ना न्ही थोडे लागले गरये गेले कितली जाण रे ताजी उलय मरे मजा अशी की आमच्या तोंडाचेर कांय मोजकीच नांवां बीजेपी काँग्रेस एमजी टीएमसी 17 पार्टी आहात बरोबर 16 पार्टीज एंड इंडिपेंडंट धरून 17 जाण आसात कोणाक खबर सुद्दां ना 17 कोण ना हातूंत आनी एक फेजी भितर एक गजाल म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की तूं कितें दिसता हे सगळ्या टीएमसी आयले आनी म्हूण आयले जप करून ते वतात हांव म्हळें आय डोंट सी एनी मेजर डिफरन्स बिकॉज दीज आर ऑल प्रॉबेबल रेबेल इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स ओके जे तांकां आतां आपले कापासतानेचेर कितें तरी करून कितें करपा जाय म्हणटा म्हणसर अरे कोण तरी येता बरो फायनान्स करता ताजे कडेन बरी मॅनेजमेंट आसा आनी कितें आसा सगळें आसा ह्या पार्टी भितर वचून इंडिपेंडंट रावचे परस त्या पार्टी भितर या मरे म्हणून पूण म्हाका दुबाव कितें की हांव वचचे पयलीं किशोर गेलो जाल्यार हांव बेगीन रिजायन जाता आनी वता थंय जॉइन जाता ती घाई खूब जाणांनी केली आनी मागीर थंय वतकर तांकां लक्षांत आयलें आय एम टेलिंग यू देर आर सो मेनी पीपल दीस इज एन आय ओपनर राजेन म्हणजे ह्या हातूंतल्यान कॅम्पेन दाखयली गेली म्हणटी बरी आहा बट इट्स एन आय ओपनर कारण थंय वतकर तुका वर्कर्सांनी सांगलें तूं टीएमसी वता जाल्यार आमी ना क्लासीक केस ही जी आहा पळय इज अलेक्स रेजिनाल्ड गेलो रेजिनाल्डान काँग्रेस सोडली देर आर 2-3 क्लासीक केसीस म्हाका याद जाता एक रेजिनाल्ड म्हणजे हायलायट सारकी फर्स्ट हायलायट इज रेजिनाल्ड जो गेलो आनी मागीर ताका लक्षांत आयलें की आपूण कित्याक गेलो काय म्हणून तो परत आयलो मागीर ताका परत घेना जाल्यार मागीर तो देर आर इंडिपेंडंट्स वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी अलेक्स रेजिनाल्ड वॉज वन कॅन्डिडेट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी कॅन्डिडेट हू कॉन्टेस्टेड एन इंडिपेंडंट सो दॅट वॉज दॅट कायंड ऑफ सेकंड केस I remember is Raju Cabral. After Alex Sequeira was made working president, Raju Cabral felt that he will not get the ticket. He jumped to TMC and every congressman started saying that अरे तिकीट ताका मेळपाची तोच गेलो आमगेलो आतां अलेक्सच आसा अश्योय गजाली जाल्यो सो डू यू थिंक की ह्यो ज्यो गडबड जाली आनी आमी ह्या खेपे कॅन्डिडेट फुट्टना पयले आमदार फुट्टाले हाउ डू यू थिंक आय नो देर इज वन मोर केस तूं ताका क्वेश्चन विचारचे पयलीं वन मोर केस विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग माय फ्रेंड ओके वेरी क्लोज फ्रेंड तो वी हॅव अवर ओन पॉलिटिकल डिफरन्सीस इज प्रशांत नायक तो गोवा फॉर्वर्डाक कंटेस्ट करतालो गोवा फॉर्वर्डाचे आतां गोवा फॉर्वर्डा तिकेट मेळटा काय ना अशी परिस्थिती जेन्ना जाली दॅट टायम ही हॅड टू कॉल ऑल हीज वर्कर्स आनी काणकोणांत तागेले ते वर्कर्स बी आशिल्ले ते थिंकींग वर्कर्स बरे आशिल्ले ते सगळे ताणें हाडले आनी हें केलें आनी दे वर डिस्कसींग ऑल दी पॉसिबिलिटीज दीस इज वॉट प्रशांत ऑल्सो टोल्ड मी की थंय सगळ्यांनी म्हणजे सम पीपल वेर सेईंग दॅट यू शूड कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडंट सम पीपल वेर सेईंग दॅट नो वी शूड गो विथ दी अलायन्स अशे तरेचे बट ऑल पीपल इन वन वॉयस सेड दॅट नो टीएमसी बट एक गजाल हय बट उमेदवार फुटपाची जी गजाल आसा जय तुका दिसता की वोटरांचेर ताजो प्रभाव पडला आमी डिफेक्शन जेन्ना सदां म्हणटाले तेन्ना आमी आमदार फुट्टा म्हणटाले ह्या खेपे आमी उमेदवार फुट्टना पळयले डू यू थिंक वोटरांचेर हाजो प्रभाव पडला Voters, I don't think will get much this thing because what happens is most of the places they claim that they have taken the voters into confidence and taken the decisions. Like for example, Alex Reginald moved to almost came close to joining the AAP, then he withdrew, then he
went into TMC, again he withdrew. And then he was attempting to go to Congress. So every time he claimed that his voters have told him to come out of TMC, his voters have told him not to join up. So I don't think it is going to impact. No, but Goa forward suddenly going backward started a trend in Goa which affected TMC. Yeah, it's a very interesting thing. Yeah. I think for the first time you got a feeling that things are not in their control. Yeah, ना सांगता खंयच्यान start जाली रे actually. हांव तेच सांगपाक सोदतालो की TMC सगळे कडेन मोठो आवाज जालो, सगळो बोवाळ, सगळो TMC बाकीचे राजकीय पक्ष बरेच भिले, सगळी परिस्थिती तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या. पण दरम्यानच्या काळात म्हाका दिसता म्हणजे म्हजें फिलिंगा सगळे राजकीय पक्षांनी उपरांत TMC कशें थांबप ताचेर मोठी स्ट्रॅटेजी ह्या वेळार केल्या आनी ते सक्सेसफूल जाले. ती स्ट्रॅटेजी कितें की ममता बॅनर्जीच्या बंगालांत हिंदूचेर जे मोठ्या प्रमाणात अत्याचार जाले ते अत्याचार पळयले जाल्यार हिंदू लोकांनी तिका मत दिवप काय कितें, जे पार्टीक मत दिवप काय कितें, गोंयांत तिका एंटरटेन करप काय कितें, असो जो एक प्रचार अकस्मात वयर आयलो. ते सगळे भियाले. पूण तातूंत वातावरण बरेचशे म्हणजे मजो की वातावरण अशें जालें की बाबा म्हणजे चर्चा सगळे कडेन हीच आशिल्ली की ममता जर ती आयली जाल्यार गोंयांत कितें जातलें. म्हाका दिसता की हो थोडोसो कॉन्स्पिरसी आसूं शकता किंवा प्रोपगेंडा आसूं शकता. तो काउंटर करपाक TMC अलायन्ड विथ MGP. नाही MGP बरोबर आसा पूण MGP जेन्ना हें केलां MGPचे ते पॉप्युलर आसा किंवा आनी कितें आसा म्हणजे खूब लोकांनी रिएक्शन दिल्लें की MGPन मोठी मिस्टेक केली तांच्या वांगडा हें करून, तेंय रिएक्शन आशिल्लें. सगळे कडेन एकच रिएक्शन. काय प्रमाणात MGP नुकसान आसा तेजें जातलें. बट फर्स्ट टाइम आय सॉ एन अलायन्स जंय अ बिग पार्टी कम्स, अप्रोचीस अ स्मॉल पार्टी आनी सांगता की तुका जाता तितली सीट तुगेल गोंयांत उरिल्ले आमचे. बिग पार्टी ऑलवेज सेज म्हजी सीट ही आहे, तू कितली सीट ते हें कर. जशें गोवा फॉवर्डा कडेन ते कितली डिस्कशनां तेंगेरी. संदेश गोंयांत TMC परस MGP मोठी. MGP खंयच्या लेवलाचेर आता सुद्धा विथ दीस अलायन्स आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट की TMC पेक्षा MGP चड सीट काडटले. इवन आफ्टर TMC इज कॉन्टेस्टिंग सीट काडटले ते काढले जाल्यार. आणि तू आता एक प्रश्न महत्वाचा विचारलो रेजिनाल्डाचो. तू रेजिनाल्ड पयलीं रेजिनाल्ड मग तकल्या कितें आयलो इंडिपेंडंट इज अ पॉलिटिकल पार्टी आणि पॉलिटिकल पार्टी कॅन्डिडेट आनी इंडिपेंडंट इज अ कॉन्ट्रास्ट. बरोबर आय सी रेजिनाल्ड हो एक गोंयकार अशें म्हणून प्रतीक हांव पळयता. म्हणजे गोंयकार ह्या फावटी जो कन्फ्यूज जाला पळय तेचे सगळे रिफ्लेक्शन म्हाका रेजिनाल्डान दिसता. सुरवात करता हांव. रेजिनाल्ड काँग्रेसीच्या वेळार सगळे गेले काँग्रेस सोडून. So he represented Goa. Yes, absolutely. जो गोवन आयज कन्फ्यूज आहा न्हू तो सगळो कन्फ्यूज रेजिनाल्ड जाला. रेजिनाल्ड काँग्रेसीन तसो उरलो. रेजिनाल्डाचो पळय रेजिनाल्ड खरो वचपाचो आसलो त्या 10 जाणां भितर. तो वचूं नका म्हणसर तें जालें तेंचें. रेजिनाल्ड उरलो भायर. तरी पूण तेणी मागीर कशें भशेन BJP कडेन आपली कामां कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक बरें रिलेशन दवरलें. दर फावटी रातचो रेजिनाल्ड आमकां CM कडेन दिसतालो. ऑफकोर्स तो लोकांची कामां घेवनूच येतालो आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी, बट ही वॉज व्हेरी क्लोज अँड इवन गव्हर्मेंट वॉज ट्रिटींग हिम एज देअर पार्टनर. इतलें जालें की लास्टाक असो एक वेळ येयलो इलेक्शनाच्या पयलीं की रेजिनाल्डान BJPन वचप काय कितें. तिणें आपल्या फ्रेंडा बरोबर तेचे जे क्लोज एड आसले तेंच्या बरोबर चर्चा केली की BJPन वचले ना रे रेजिनाल्ड, BJP आमकां जावचें ना, कितें करया. इंडिपेंडंट रावन BJP सपोर्ट ना रे रेजिनाल्ड, यू हॅव टू फायट ऑन पार्टी. अशें जावन काँग्रेसीचे तर तेणी तेन्नाच फेड अप जाल्लो तो विथ काँग्रेस. अशें आसतना आनी काँग्रेसीकूय खबर आसलें रेजिनाल्ड खंय तरी मूव जावंक सोदता म्हणून काँग्रेसीन तेजें इन दॅट हें कॅन्डिडेचर डिक्लेअर केलें. कॅन्डिडेचर डिक्लेअर करतकूच रेजिनाल्ड आतां जालो आपूण आतां कितें करूं, आपूण नाका, म्हाका काँग्रेस नाका. आपान तोच मूव घेतलो आनी आपान तेच्या कडेन बऱ्या पद्दतीन म्हणजे त्या टायमार आपान ऑलरेडी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर क्रिश्चन म्हणून डिक्लेअर केल्लेंच. म्हणजे रेजिनाल्डाक कांयच ना ते डेप्युटी जालें. फाल्यां अरविंद केजरीवाल येवपाक आनी हो आपानसून वचना म्हणून जालें. तेची फावट पिड्ड्यार जाली. हें म्हणटा म्हणसर तो TMCच्या नादाक लागलो. TMCन पळयतकूच तेका जो फिडबॅक तू जर सांगतालो प्रशांताचो जसो फिडबॅक की जी TMC चलचें ना
अशें करून करून लास्टाक तो काँग्रेसीन सुद्दां वचपाक शकूंक ना आनी इंडिपेंडंट उरलो. आयज रेजिनाल्ड हो खरो गोंयकार, ज्या गोंयकाराची आयज गोंयांत जी परिस्थिती जाल्या पळय तो कोणाचोच उरोंक ना. सगळ्यांनी फटयलो ताका. आयज गोंयकारांक व्हडली अपेक्षा दवरून काँग्रेसीक सरकार करपाक दिल्ली. 25 वर्सां सरकार केले, विश्वासघात केलो, बीजेपीचेर विश्वास दवरलो, ते काँग्रेस पेक्षा चड विश्वासघातकी जाले. अशें करून सगळें जालें. परत उरलो तो कोण? गोंयकार. तशी जाल्यार रेजिनाल्ड परिस्थिती. आनी रेजिनाल्ड गोंयकार म्हणून ह्या फावटी निवडून येतलो पळय इंडिपेंडंट. थोडी पॉलिटिकल पार्टी रेजिनाल्डान फुटयली म्हणटा तांकां कितें आतां आयक जे पार्टी ताका पयस तेंच्यांनी दवरलो, आयज तेच रेजिनाल्डाक इंडिपेंडंट निवडून येतूच कशे तेच्या कडेन धांवतात ते पळय. रेजिनाल्ड यो मरे तशी जाल्ली परिस्थिती. गोंयकाराक व्हॅल्यू येतलो आतां. हे इंटरेस्टिंग पॉयंट आनी रेजिनाल्डाचो जर्नी इज अ इंटरेस्टिंग. आय थिंक इज अ मार्कर. ही विल गो बाय दॅट जर्नी नाव.